बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मागणे हे एक बोलवंत हात्यार. मागण्यांत आमी देवाक लागीं सरता आनी आमच्यो गरजो देवाक उक्तो करूंक शकता. तर देवाचो आदार मागूंक आयलोल्या सगल्या भाव भयणांक माये मोगाचो येवकार दिता. स्त्रोत 30 वोळसो दोलदिऱ्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. वोय, आमी कितलीं पातकी वो ओसोक्त जावं, देव आमकां आपल्या लागीं मागतोल्यांक केन्नाच परो घालिना. तर ह्या उंड्या रुपान हाजीर आसलोल्या जेजूक सगळे काल्तिकायेन नमस्कार करुया. गीत गावया. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, A31, पेज 16. Sasna, sasna, noman tuka. Sorvesvara eklas deva. Sasna, sasna, noman tuka. Tu buvorto, tu podvida. Tuji moima soglia fangda Sorodo tu podvida Tuji moima soglia fangda Sorvesvara eklas deva. Sasna, sasna, noman tuka. Sorvesvara eklas deva. Sasna, sasna, noman tuka. Molo pritu Ako sausar Suglirosna Tujis deva Molo pritu Ako sausar Suglirosna Tujis deva Sorvesvara eklas deva Sasna, sasna, noman tuka Sorvesvara eklas deva Sasna, sasna, noman tuka.
मागात आनी देव तुमकां दितलो हो आमचो मागण्याचो विशय. लोकवंतीच्या पुस्तकांत 23 वोळ 19 अशें आमकां मेळटा. देव मनशा सारको न्हय. फोटी सांगूंक मनशाचें मन बदलता ते परी देव आपलें बदलिना. भासायता तें पाळटा. तो उलयता ताच्या उतरा प्रमाणें सगळें घडटा. मोगाल जेजू, आमी भावार्थान आमच्यो गरजो मागचे सुवातेर आमी बेश्टेच वयल्या वयर आमचें मागणें केलां आनी आमी तुजेर दुबावल्या. मागता तें रोखडेंच मेळ्ळो ना जाल्यार आमी रोखडीच हालता, निराशी जाता. आमी आमचो भावार्थ सोडून दिता. जेजूक सोडून आमी हांगा थंय धांवता. आमकां बोगूस. देवाचे काकलुटीक उलो मारून गीत गावुया. दोयाल देवा, I4 पेज 117. Gloricia, Bogus Bapa Mogacha, Papui Mono Arvonaka, Burgyak Kucha Sornaka. Magda ditolo orpatieta solmocha patka kondalda hai chandi sogli Santa Jesus Apakut Magda ditolo mon patieta solmoja Patka kondalta Ai Chandi Sogli Santa Patokatir Maka Favor
Jesu Angka klut magta ditolo Muntatita Surmosya Pat Kakondalda Hai Cantik Sogli Santa Yesus Akaklut mata ditolong Muntatita Surmosya Pat Kakondalda Hai Cantik Sogli Santa. स्त्रोत 28 वोल 7 सर्वेस्पोर मोचें बोल आनी दल ताचेर म्हज्या काळजान विस्वास दवरलो. ताणें म्हाका आदार दिलो आनी म्हज्या आंगांत नवो जीव भरोन आयलो. देखून सगल्या काळजान ताका दिनवासता. वय मोगाल बाब भयणीनो, देव आमचो मोगाल बाब, तो आमकां सगल्याक आकांतांतलो निवारता. आनी आपल्या लागीं भावार्थान मागतल्यांक तो आपलो आदार फावो करता आनी आमकां आपल्या देण्यांनी भरता. तर देवाक दिनवासून गीत गावुया वर्त्या देवाक E14 पेज 85. Jivya Devak Vakanta Soglia Kalsan Dinvasta Jivya Devak Vakanta Soglia Kalsan Dinvasta Vodya Devak Wakanuya Mogal Papa Dinvasuya Patki Burkyang Sodun Kali Jesus Ove Chivikeli Jivya Devak Vakanta Soglia Kalsan Dinvasta Jivya Devak Vakanta Soglia Kalsan Dinvasta Surya Jesu Udiel Nailoi Tatso Prakas Amchir Fakloi Tachanavan Etai Zamya Amchir Mode
सुख घेवया. जिव्या देवाक वाकांता सगळ्या काळजांत दिनवासता. जिव्या देवाक वाकांता सगळ्या काळजांत दिनवासता. आमचे मोदें आसलोलो जेजू आमचे लागीं उलयता. ताचें उतर चीत दिवन आयकुया. सगळीं उबी रावया. लुकाचे शिवर्तमान 11 वरी 5 ते 13. आनी ताणें ताका सांगलें, तुमचे मोदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात. आनी हो मोदयानीर ताचेशी वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उसणे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून सोडला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी त्या मनशा भितर तावन अशी जाप दिली, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दाराक किली घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारितूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे घरांडायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, मागात आनी देव तुमकां दितलो. सोदात आनी तुमकां मेळटलें. दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागतात तीं घेतात, सोदतात तांकां मेळटा, आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें. मासली मागतल्या आपल्या पुताक मासलेचे सुवातेर एक सोरोप दीत, तसलो तुमचे मोदें कोण बापूय आसा जायत. वतां ती मागीत जाल्यार बापूय ताका विचूक काडून दीत. तुमी वायटोवी जावूनय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार तेवून कितलो अदीक तुमचो सुर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. सगलीं बसूया. आमी मनशां
आयज काल मागूंक केन्नाच लोचे नात. एका पोसऱ्यार गेल्लीं जाल्यार रोकडींच आमी उदार मागता वो उलोवन उलोवन वानपण करता. जेन्ना आमी नुस्तेकाराशी वेता जोगडून इल्लें इल्लें आनीक नुस्तें उडोवंक मागता. कपडे घेवंक वेता थंय आमी पयशे उणें करूंक मागता. फकत आमी हॉटेलांत वेता थंय केन्नाच वानपण करिना. वेल्यान आमी टिप्स दिता. कित्याक? देवाशी वेताना असलें मनान आमी वेता काय? खरेंच आयज असलेंच आमचें धोरण जालां. कित्याक देव आमकां मागता तें दिना जाल्यार आमी रोकडेंच वायट निर्णय घेता. देखीक धर्म सोडटा वो मिसाक येवपाचें वो मागणें बंद करता. वो आमी निराशी आसां जाल्यार सुसायड करता आनी जीव दिता. देव पोसरकार वो कपडेकार न्हय. कित्याक ताणें आमकां रचल्यांत म्हणटोच तो आमकां कितें जाय वो नाका तें सगलें आपले कशे प्रमाणें दिता. ताचेर आमी गुणगुणूंक फावना. अशी दारवंटो म्हणटात तो देवाचे येवजणे प्रमाणें चलूंक आनी देव दिता तें बरें वायट मांडून घेवंक कुशलकायेन जिवंक वावरूंक जाय. आमी थांबनासतना मागणें करूंक गरजेचें. कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं आनी देव आमचो बाप. आमी मागणें सगल्या वेळार आनी सगले सुवातेर करूं येता. आमी चलतना भोंवतना वावर करतना वो सांगातान जेतना देवाच्या संबंदान आमी वावरूंक जाय. जितली आमी देवाच्या एकवटान जेतात तितली आमी देवाच्या अनुभवान आनी ताच्या खोल संबंदान वाडोवंक पावतात. जेजू बापाचो मोग आनी दयालाय आमकां उक्ती करता. कित्याक जो कोण ताचेर विस्वास दवरता ताका बाप मागनासतना पासून फावो करता. फकत आमचो बावाट थीर आसूंक गरजेचो. देव आमचो मोग करता आनी आमची मागणी आयकता आनी गरज तें आमकां दिता. आमी देवाचो मोग करता काय? आमी देवाक आयकता काय? आमच्या मागण्यांनी ओगेपणांतल्यान देवाचो तालो आयकूंक कृपा मागुया.
माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत अविस्वासांत वोलसात अशें मेळटा. मागात आनी तुमकां मेळटले, सोदात आनी तुमकां गावतले, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटले. तर ह्याच बरवशान बरोवन आमची कांय मागणी बापाक उबारुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब गायन करून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या पाप सायबा पिस्पांनी, पाद्री माद्रींनी आनी मोटवाशांनी जेजूचे नीज परगटणार ते जावंक आनी तांच्या उतरां वरवीं आमी आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आमी जेजूचे नीज कोवाय जावंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूचे मोवाल दोयेल कालीज एका कडकाराक चुचुरता आनी ताका बरो करता. आमी गरजे वतना सवे आनी अदीक करून पिडेत कश्टावतात आनी कोण आदार नाशिल्ल्याचो दोयाल जावंक आनी तांकां आदार दिवंक जेजू भाशेन चुचुऱ्याचें कालीज आमकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या घराब्यान पिडा वायट येता तेन्ना दर एका वांगड्यान जेजूचेर आपलो बावार्थ ती दवरूंक आनी संकश्टांनी जेजूचें सासणीक जिवीत दितेली उतरां अणभवूंक पावूंक आमकां जेजूचोच आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आवय बापायन आनी वडिलान आपल्या भुरग्यांक ल्हानूच आसतना मागण्या वरवीं जेजूचो मोग तांच्या काळजांत रिगोवंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. ओगेपोणी आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सगली आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकयलोले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.